zamco somi, iku zamco baba, iku zamco babi, eklo zamco diuba, povitra pia borbi, shanti chapan pasa, sokti iku zamcha, angka aponanya, iku nami kaita. Eklo zamco somi, iku zamco bawa, iku zamco bautis, eklo zamco hiupa. Beribanos sogla तुमका देवर दिस्यु, पवित्र आत्म्याक आमचे मोती योगा दिव्या. बापाची आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू ख्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडल्या म्हज्या बाबणी मागता आमच्या मोगाळ बाबाची कृपा आणि पवित्र आत्मे शांती तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय बाबाटाची आनी ओदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचें शिराव. आमच्या बावतिजमाच्या दिसातावन आमकां बाबाटाचें देणें फावो जालां. क्रिस्ती बाबाटाची ओदीक वळख घेवंक तशेंच आमच्या बऱ्या देगींतल्यान ही बाबाटाची वळख दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आनी जबाबदारी आसा. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना मनीस कांय पावटी संवसारी वचून फाटल्यान गुल जाल्लो दिश्टी पडटा. ताका देवाच्या उतराक आनी मागणें करूंक वेळ आसना. अशें आमी करता तेन्ना आमचो बावाट ओदीक वाडचे सुवातेर तो इल्लो इल्लो उणो जावन आमी शेळमोळी जायत वेता. तर आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत बावाटाची वळख उदोतून शिकूंक ओदीक बार घेवंक आनी आमच्या क्रिस्ती बावाटाची वळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आमकां ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. बाबार्थ देवाची देणी बाबार्थ मागण्यांतल्यान वाडटा आनी ओकोण बाबार्थ वरवीं जेजूकोस आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवाय दिवंक पावता. ह्या मिसाचे सुरवातेकूच बाबार्थाचेर आड केल्ल्या पातकांचो आमी उगडास करुया. इता एकोसांक आडकोडींक पिडेक सांपडणी तेतना कोणी जायते पावटी ऑफिसार देवाक आमी केला. देवा म्हज्या जिवितांत कोस पिडा दूख कित्याक बाबार्थाचे नोदरेन हें सगलें सोदचे सुवातेर आमी देवाचेर गुणगुणल्या. ह्या आनी सगळे दुसऱ्या पातकांची तूक धरून देवाची काकुती कुलो करून आतां म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेता देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो मोसो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान सांग वार मारेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia
आमच्या मिसाची ते समासात देवाक तीन वाजतात क्लिफर्ड इलिन डायस अनिता झेवियर पर्सिता शर्मा आणि साल्वादोर आणि फ्रिडा फेर्नांडीस ह्या भाव भयणांचेर तांच्या कुटुंबाचेर वावराचेर दोंद्याचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद सैन्याचे मोजतीन मागुया. आज वाडदीस मनयतात जून गॉन्साल्वस आणि जॅक फन्स ह्या भाव भयणांचेर तांच्या कुटुंबाचेर वावराचेर देवाचो सुबा रुजाय सैन्याचे मोजतीन मागुया. आज आमची मोतलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस सुकनाचे वार्षिक रोस पाळटात. ह्या फिरगोचेन जे ते सगल्या सकुल्या बाळांक भुरग्यांक तोरणाट्यांक पिडेस्तांक जाणट्यांक एकसुऱ्यांक परदेसांत घालपाक गिरवायसांनी बोटीचेर गोंया भायर वावुरतल्या भाव भयणां खातीर मागुया. ज्या गरब्यांनी भुरगे पाडनात त्या कुटुंबात सुपरास करुया. लोगणी जिवितांत त्रास कस अनुभवतात जावं रीण काडलेले आसात जाय तरेचे त्रास कस अनुभवतात. ह्या सगळीं आमची देसांवां सैन्याचे मोजतीन देवाच्या हातान घालून आमकांच कितें जाय ते वेळार बाबार्थान मागुया. प्रार्थुया. सोर पोलवेता देवा बाबा घेवन आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसता. ही मोगाळ आवयची विनोदीन ह्या संवसारांतली सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखांत आमकां पावय. हे मागता हांव आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देवचे सवी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जी येता आरसवड चलयता सासणाच्या सासणाक. बागिवोन पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात. शिमाव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी दोरमदूत आमच्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमच्यो सारको भावार्थ घेतलोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सोम्यांक ओदीक आनी ओदीक ओळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते पोरी जियेवंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी ताची जेजून आमकां ओळख दिली. ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. हे पोरी संवसारांतलें कुसडेपण आनी फोटकिरी आशा सांडून देव सोयंबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बराबर सुगूण वाडोवच्याक सुगुणा बराबर जाणवाय, जाणवाये बराबर ओळप बोजोण, ओळप बोजोणा बराबर तिराय, तिराये बराबर भोक्ती, भोक्ती बराबर बावा भयणी ताय बोलेपण आनी बोलेपणा बराबर प्रितीमोग. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. लांब ओक दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळेवंक ताका फावो करतलो.
जोबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार Sois porang, sois orbes porang, sois orbes porang, sois orbes porang, sois. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय मेलेल्यांतलो मालगडो दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें दुली आमची पातकां. Sois orbes porang, sois orbes porang, sois orbes porang, sois orbes porang, sois. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथिवा पोरमोळी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून लोकांची उरपोवचीक म्हळें सुर्गीचें रास शेतान लिपयलोल्या एका तेव्या परी कोणेकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणाक कोणें आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें रास नासूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकी. एकूच मोलाची मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिदेशा भयणी बांदो बाबार्थ ताची वळख घे आनी बाबार्थ दुसऱ्यांक पोरकोट कर आनी हें करूंक आमचेशी तूं राव जेजू. बाबार्था विशीं जायते फावटी आमी प्रवचनां देवाच्या उतराची पोरकोटणेन जावं रेतिरांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर घडये बाबार्था विशीं आमी जायतें आयकलां. बरी मानू हांव नियाळटना बाबाट म्हणल्यार म्हाका समर्पण सरेंडर. आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालप. जिवितान कितें येतना देवाची शीण करिनासतना देवाक कितें जाय तें आमच्या जिवितान करप. आनी त्या खातीर म्हज्या जिविताची गोवायकी तुमकां हांव दितां. 8वी वर्गांत सिमनारींत भितर सरलो. 9वी वर्गांत पावतकच जायते फावटी हे त्रास कोस म्हाका मेवले आनी हे त्रास कोस मेळ्ळे तेन्ना दोतोरांनी सांगलें एपेंडिक्स जाल्या. कोणें सांगलें रायट किडनी फंक्शन जायना. जाय तरेचे रिपोर्ट्स टेस्ट केले आनी हांगासर गोंयच्या दोतोरांनी सांगलें ताका ताबडतोब म्हाका जासलोक हॉस्पिटल मुंबय हांगासर व्हरूंक जाय. बापूय घरा आसलो, आवय आसली. आमी बापूय हांव आनी आवय बरोबर मुंबय शहरान गेले. आतां आमची सोयरीं अंधेरी हांगासर मामेचीं काजनां रावतात. डॉक्टर भुपेंद्र गांधी हो स्पेशलिस्ट जासलोक हॉस्पिटलान तेन्ना आसलो. ताका मेळूंक गेले तेन्ना ताणें सांगलें जे रिपोर्ट्स गोंयांतान हाडल्यात ते आमी मानून घेना आनी एक सगळे ताचे रिपोर्ट्स म्हजे रिपोर्ट्स हांगासर मुंबयन करूंक जाय. आनी इल्लोसो वेळ मेळ्ळो तेन्ना आमचे सोयरीन एका यात्निका सोशी म्हाका व्हेलो आनी यात्निकान मांयक विचारलें म्हज्या देव तुजी तपासणी करता बाबार्थाची. आनी सांगलें मांयक म्हज्या मामेक सांगलें तुजे हात दोनी हात तुज्या पुताचेर दवर मागणें कर. आनी उपरांत यात्निकान मामीन मागणें करतकच म्हणलें देव तुका तपासता, देव तुका टेस्ट करता आनी देव पळयता खरेंच तुका विस्वास आसा जाल्यार ह्या दोतोर हो टेस्ट पास जालो जाल्यार तुजोय बाबाट ओकोण जातलो आनी दुसऱ्यांचोय बाबाट ओकोण करूंक देव तुका आतयार कशें वापरतलो. आनी बरी मानो हांव नियाळटा ह्या यात्निकाच्या उतरां तें म्हणून आमी परतून रिपोर्ट्स केले. ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट, जाय तरेचे टेस्ट आसले. हे टेस्ट घेवन आमी परतून डॉक्टर भुपेंद्र गांधी जासलोक हॉस्पिटलान गेले.
आनी आतां दोतोर सांगता हांगासर कांयच ना, तुमी परतून घरा वसात, गोंया वसात. आज भयणी भावनो, देवाक हांव दिनवासतां, म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत घालता आनी दर एक दीस बाबार्थानूच हांव जियेतां. हांव म्हणटालो बाबार्थ म्हणल्यार समर्पण, टोटल सरेंडर. आनी भयणी भावनो, जेन्ना हांव म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत घालता, देव कितें धाडूं, कोस धाडूं, पिडा धाडूं, संकोश्ट येवं, हें जिवीत देव सांबाळटा. आमच्या जिविताची यात्रा पवित्र स्थाना सोमयार जाता आनी बाबार्थाचें दार आमकां ह्या पवित्र सोमयार उक्तें जाता. आनी ह्या बाबार्थाचे यात्रेंत पयलीं कुणां भुरग्याच्या कोपलार क्रिस्ताची कुरू काडटात. कुर्साची कुणां क्रिस्ता विरेत, कोस्सा विरेत जें क्रिस्ती जिविताक ओर्त आसचो ना. आनी त्या खातीर सुरवातेकूच दारा भायर यादनीक जेच्या नांवान ही कुर्साची कुरू काडून एक एक पावल जिविताचें ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी मारता. हें बाबार्थाचें दार उक्तें जालां पळय तें शेवट पर्यान हें बाबार्थ देणें सांबाळूंक जेजूच्याच नांवान यात्निकुलो मारता. आनी भयणी भावनो, जो कोण बाबार्थान जियेता ताका जाय तरेच्या आव्हानांक, कोस्तांक, पिडेक, आडकोडीक फुडो करचा. जिवीत सोंपें जायना, जाय तरेचे त्रास कोस, पूण बाबार्थाचें देणें मेवलां तें शेवट पर्यान सांबाळूंक आज देवाचें उतर आमचे लागीं मागता. भयणी भावनो, आमकां बाबार्थाचे पावंड आसा, द स्टेज ऑफ आवर फेथ. आतां जेन्ना भुरगें सोलमता तेन्ना ह्या ल्हान सुपल्या भुरग्याक ओलोतरीशी व्हरून आमी जेजू पाव म्हणून शिकयता. सुरवातेकूच ह्या भुरग्याक जेजूच्या हातांत घालता. जे भाशेन देवाच्या मंदिरांत जेजूक भुरगेसपणार भेटयलो. मागीर जुसेन आनी सायबीण मायन व्हरून देवाच्या मंदिरांत बाळका जेजूक भेटयलो. जिविताचें समर्पण केलें. बापाच्या हातांत ह्या ल्हान सुपुल्या बाळकाचें जेजूचें जिवीत घातलें. इन्फन्सी फेथ म्हणटना भयणी भावनो, हांगासर कितें आवय बापूय भुरग्याच्या काळजा मनान घालता, बाबार्थाचें बी घालता, तें उरता. पूण जायते फावटी भुरगीं जल्मता तेन्ना भुरगीं आमी न्हिदलां म्हणटा ताका थंयच दवरता. तेर्साक भयणी भावनो, जावं मागणें आसतना थंय ह्या भुरग्याक आजीर करचें. कित्याक हें भुरगीं आयकता. ताच्या काळजा मनांत हें बाबार्थाचें सगलें जें कितें आसा, मागणी आसा, बाबार्थाच्यो वस्तू आसा, ह्या भुरग्याच्या काळजान आमी बी घालता. आनी तें आतां बी वाडटलें. देव तें वाडयतलो बी बाबार्थाचें. आनी त्या खातीर पयलो पावंडो बाबार्थाचो द इन्फन्सी फेथ, जें कितें भुरग्याक तुमकां दिताय बाबार्थाचें, ह्या भुरग्या भितर उरता. आनी ह्या भुरग्या बरोबर जे भाशेन ताची पिराय वाडटा ते भाशेन बाबार्थाचें बी आनी बाबार्थ भुरग्याच्या काळजा मनांत वाडटा. आतां दुसरो पावंडो द इमिटेटीव फेथ. बापूय न्हू, तुमच्या भुरग्याक तुमी सांगशात मागणें कर. तुज्या जिवितांत मागणें ना, हें भुरगें मागणें करचें ना. काला फुडच्या इगोर्जेन हांव पातकूर कसो पयलोच भुरगोच यात्नीक कसो थंय हांव आसलो. आनी सांजेच्या वेळार ह्या मागण्याच्या कुड्यांत हांव येतालो. आतां हांगासर एक फामील मागणें करूंक दर सांजेच्या वेळार येताली. आनी एक आवय बापूय आनी दोगां भुरगीं. हांव नकळो हे ल्हान सुपल्या भुरग्याक काळजाचो बुराक आसलो म्हूण. हें भुरगें हांव दिमी घालतना हें भुरगें दिमी घालतालें. तेसाचें कोण काडीतोर हें भुरगें तेसाचें कोण काडटालें. बायबलाक हात घाली जाल्यार बायबलाक हात घालतालें. म्हाकाच भयणी भावनो आत्म्याच दिसतालें, कित्याक लोक डिस्टर्ब जातालो. आनी हांव नियाळटालो, जेन्ना तुज्या जिवितांत मागणी आसा, तूं दुसऱ्याक बाबार्थाचो फोलेर जाता. आनी त्या खातीर जें कितें तूं भुरग्याक शिकयता, भुरगें तुका पळयता आनी तेंच भुरगें आपणायता. म्हणटकूच दुसरो पावंडो द इमिडिएटीव फेथ म्हणटना आमी आपणावया. दुसऱ्या कडल्यान बाबार्थ आमी आपणावंक पावता. आनी त्या खातीर आमची जिविताची यात्रा करतना भुरग्याक दोतोनीक घालता. देव संदेशकारां बाबार्था आकारतात. बाबार्थान भुरग्याक वाडयतात. शाळेक आमी धाडटा, थंय बाबार्थाची आकारणी जाता. आतां तिसरो पावंडो द कम्युनिटी फेथ, समुदायीक बाबार्थ. भयणी भावनो, जायते वेळ हांव चिंता क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार हांव आनी म्हजो देव इतलेंच क्रिस्ती जिवीत काय ना. क्रिस्ती जिवीत हांव, म्हजो देव आनी म्हजी भाव भयणां. आनी त्या खातीर फुडें आतां कोवीड टायमार समुदायीक जमाती जायना. समुदायीक जमातीक एक पावंड आसा द शेअरिंग ऑफ आवर फेथ.
म्हणटकच टेस्टिमनी जी बाबार्ताची म्हज्या भाशेन जिवितान घडल्या थंय हांगासर वेळ आसा बाबार्थ कोण भाशेन जियेताय ते दुसऱ्याक सांगूंक आनी बाबार्थ वाडटा भयणीमानो दुसऱ्याच्या सांगाता बाबार्थ वाडटा दुसऱ्या बरोबर तूं जियेतना कित्याक आमच्या बाबार्थाची बाजू म्हणल्यार हांव मोसो देव आनी म्हजी भाव भयणां जायते वेळा चिंता हांव क्रिस्ती जिवीत हांव आनी मोसो देव देवाचोच मोग न्हय देवाचो मोग पूण त्याच बरोबर पेल्याचोय मोग आनी ताका समुदायीक जिवितांतल्यान बाबार्थ वाडटा चवथो पावंडो द एपोसल्स फेथ भयणीमानो जेजू बापार ह्या संवसारांत धाडटकच मार्कोच्या शुभ वर्तमान पयल्या अभेसुरान 14-15 ओळींत ताची उतरां अशीं आसात जिवीत बदलात शुभ वर्तमान मानून घेयात सर्गेचें रास देवाचें रास लागीं पावलां आनी ही बरी खबर जेजू परगटा आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत कोण भाशेन ही बाबार्थाची ओळख दिता जेजू म्हणटा बाबार्थ म्हणल्यार एक बी कशें एक उंचा मोलाचें मोती कशें प्रेशस पर्ल जे भाशेन आमकां मोतयां मोलाची ते भाशेन बाबार्थाचें बाबार्थ आमकां चड मोलाचो आनी हो बाबार्थ आमी सोडचो न्हय बाबार्थ सोडून दिवचो न्हय अदीक बाबार्थान वाडूंक आनी बाबार्थ दुसऱ्यांचोय कोण करूंक आस हें देवाचें उतर आमचे लागीं मागता भयणीमानो हांव म्हणटालो द एपोसल्स फेथ म्हणल्यार बाबार्थाची परकोटणी देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो बापा पोताणें ताचें रास परगोटलें 12 शिसांक एकठांय केलें ताचे वरवीं देवाचें रास परगोटलें आनी आतां आमचे वरवीं ह्या संवसारांत हें बाबार्थाचें बी आमी दुसऱ्याच्या काळजा मनांत घालता दुसऱ्याक आमचो बाबार्थ आमी सांगता दुसऱ्याक बाबार्थ जेवंक आमी उत्तेजन जाता आतां निमाणो पावंडो भयणीवानो द मार्टर्स फेथ म्हणल्यार जो बाबार्थाय देणें तुका मेवला बाबार्थ तुवें सांबाळलाय बाबार्था खातीर मरण बासून आयलें जाल्यार तूं मरूंक तयार आसाय हेंच तें बाबार्थाचो फळ आमच्या जिवितांत आस सांत बोग स्वर्गार आसा जाल्यार देवाक ते रूप पळयतात कित्याक पासत कसलें कारण काय जो बाबार्थ तांकां मेवलो बाबार्थ ताणें सांबाळलो जिविता देखींतल्यान परगटलो आनी बाबार्थाक मरून आज सास्तांक ते जियेतात भयणीमानो बाबार्था खातीर सोंसूंक बाबार्था खातीर मरूंक आमी तयार आसूंक आज देवाचें उतर आमकां सांगता आनी शिकयता आतां बाबार्थाची बाजू भयणीमानो पेल्याचो मोग जाकोबाची दुसरो अभेसो 17वी ओळ सांगता जर तुका बाबार्थ आसा पूण जर तर बाबार्थ कोरण्यान दिसची पडना हो बाबार्थ मेलोलो आनी बाबार्थ तुका आसा म्हणटकच हो बाबार्थ दुसऱ्याक तूं सांगताय आनी दाखयताय सायमाच्या जिवितांत भयणीमानो तेंच पळयता आमी कोण भाशेन जो बाबार्थ तिका आसलो देवाच्या हातान आपलें जिवीत घातलें आतां आपल्या बऱ्या कोरण्या वरवीं हो बाबार्थ ती दाखयता कोरण्या वरवीं भाव म्हणलो बाबार्थ दुसऱ्यांक आमी दाखोवं येता आपली मावशी भयणीक भेट करूंक वेता दावी वेता म्हणटकच बाबार्थाची बाजू दुसऱ्याची सेवा जर तो जेन्ना तो कोल ओ कोण बाबार्थी म्हूण दाखयता जाल्यार तुज्या जिविताचे सेवेंतल्यान आनी साखरेंतल्यान दाखोवड जाता म्हाका बाबार्थ आसा पूण म्हज्यो कोरण्यो बाबार्थाक गोवाय दिना म्हजो बाबार्थ मेलोलो भयणीमानो सोंपयतना तेंच म्हणून हांव सोंपयतां बाबार्थ म्हणल्यार जिवीत देवाच्या हातान घालप सदांच चिंतप आनी म्हणप देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना जो कोण क्रिस्ती बाबार्थी म्हणटा तो लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो अवेसोर 30 आनी 7वी ओळ तुज्या तोंडार आसूं दी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना सगलें देवाच्यान करूंक जाता होच तो बाबार्थ आमचो भयणीमानो ओ कोण बाबार्थी जावया ओ कोण क्रिस्ती बाबार्थी जावया आज सायबीण माय आमकां तेंच शिकयता तिच्या हाताक धरून रुजाय सायबीण म्हूण तिका आमच्या आस्कारीन केल्या तिच्या हाताक धरून जे भाशेन सगल्यो वस्तू तिणें बाबार्थान मानून घेतल्यो बाबार्थाचे नोदरेन पळयल्यो तिच्या हाताक धरून ही बाबार्थाची यात्रा चलुया जिवितान कितें येवं कोस्ट येवं दूख येवं पिडा येवं संकोश्ट येवं म्हजी माय म्हज्या सांगात आसा तिजो हात सोडचो न्हय आनी ती आमकां कितें करतली आपल्या पुता सशी पावयतली हातांत एक हात आमच्या तिच्या हातान दवरुया आनी दुसऱ्या हातान हें तेरसाचें कोण धरून तिणें आमकां दिलां तें हातयार बाबार्थाचें हातयार तें आमी हातान घेवन
ह्या जिविताचे पावंडे सोडुया. सुखाचे, दुखाचे, कोस्तांचे, आकांताचे, भिरांतीचे. पूण म्हजी माय म्हज्या सांगात आसा, हीच म्हजो बाबाट आपल्या पुताचेर दवरूंक ती आमकां स्फूर्ती जाता. तर हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन आमकां मागुया आनी आमकां ओदीक ओ कोण बाबाट तशी कोर म्हूण तिची विनोनीन आमकां बापाची कृपा पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमेन. उबी रावया. मागात तुमकां मेवतलीं, सोदात तुमकां गावतलीं असल्या विस्वासान बाबार्थान आमचे सोण एकल्याच्यो गोरसो सैमाच्या हातान देवाच्या हातांत आतां त्यो घालुया. आमच्या धर्मीक वडिल्यांनी क्रिस्ती भावार्थाची आनी पवित्र सोबेची शिकवण आपले पोरजेक शिकोवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाला बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ही अवघड परिस्थितीन पोरजेक फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक आनी तांकां बापाचो जाणवाय मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. भावार्थाची वळख घेवपाची जबाबदारी आमकां सगल्यांक आसा. तर आमी जोण एकल्यान कातोलीक पवित्र सोबेची शिकवण शिकोवंक आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी हीच शिकवण दुसऱ्याक शिकोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाला बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. धार्मीक वो संस्कारलोल्या जिविताक देव आमकां आपयता तेन्ना आमी ताचें आपोवणें स्विकारूंक मुनिस्कोलाचो बरवसो नव्यांक जागोवंक आनी पवित्र सोबेक आदार दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाला बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. तरी गिस्तावणे वेळार आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब, आमचो भाव दोंदो, हांव येता तो समुदाय आनी ह्या वावुरतां ती सुवात देवाच्या हातान घालुया. जायतीं आमची भावणां पिळेंत आसात तांचे खातीर मागुया. आमची भावणां परदेसान घालपाक युरोपादेसांनी बोटीचेर वावर करतात. सर्वेस्व देवान ताका राखूंक सांबाळूंक मागुया. जायते गोराबे भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकांय तांचे देणे देवान ताका फावो करूंक मागुया. ह्या पॅन्डेमिकान जायतीं बाबडांनी रीण काडलेलें आसा. हें रीण फारीक करूंक देवान तांकां बळ दिवंक शक्ती दिवंक मागुया. आमचो वावर दोंदो देवाच्या हातान घालून मागुया. जे तुज्या खासगी जिवितान कुटुंबान प्रश्न आसात सगळे कोस प्रश्न बाबार्थान देवाच्या हातान घाल. समर्पण कर, सरेंडर कर. देव आमचें बळ देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हें बाबार्थ मनान धरून सगळ्यो गोरसां खातीर दुसऱ्यांच्या गोरसां खातीर ओगेपणान थोड्यो कुडयो मागुया. बाबा तूं आमचो मोग करताय आनी ह्या मोगान तूं आमकां दर दिसा तुज्या मोगानूच सांबाळटाय. सो पवित्र सणा समयार बाबार्थाय देणें आमकां फावो जालां तें शेवट पर्यान हें बाबार्थाय देणें आमचें सांबाळ. जिविताच्या आव्हानांक कोस्तांक पिड्या वेळार हो बाबार्थ तीर जावं दी. आमचोच न्हय आमच्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांचोय बाबार्थ तीर करूंक ज्या पवित्र देण्यांनी फळांनी आमचें जिवीत आमचे गोराबे बोर बाबाचें आमी मागलां आनी मागूंक ना. त्यो सगळ्यो गोरसो तुज्या हातान घालता. त्यो शार्ती पावय हें मागता मारी शिरोनेन क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. धनतेराचे वेळार आमी गीत घेवया. मातयेचें भांगार करूंक अंक
C24. Mas saúde dar perdão, pretende pela morte de Santa de Deus, Santa Tai tu eka sutra Mati tu lam chi chi le Agakur povitratmia Doyar Bapa Mukti pora Tirkolor kya Civitaci Duka vokta Servistos, Amci vorta Dakmani morte de Duka Santa vokta Amci vorta Servis Padeva dan Patna di Turman Buldan Berita, Roman Pastis, Moshe Bernagar Servis Para, and Moshe Patna to Kumaka. Ubiravia Moshe Bulan Bavani Amchen Bulidan, Sulveda Deapak, Mantal Slain Samun Magat, Etchatat Lane Bulidan, Armana Krimi, Amshinaki Povitr Savichadava, Servis for Mangio. Kakusara Bapa, Baganakvar Mari Devashi Mati Sugras Krun, Amshimakani Adeni Tuka Tujimukar Amyatan Galtao. Tanchi Doyar Diskal, and Amchi Surgin Shawishi Mosutin, Aisha Disacha Jivitan. Amit tuka sudans manoshikor yamaktaun krissamcha samyorvin devan kelne bore porkun gion baba putak pavitra atmyak orlan sabab diun arga divya service por tumche savyaso amchinkal sa ubaria Amiti service fratai barta service parak amche devak din vasuya Uyoshami kuruk vavo service para pavitra papa surpvedara an sansnancha deva surkan surtan jo krista amcha samyorvin Amit ka din wasung pavo. O kaito nitiso ani amcha faidaso. Boman pavas lirusa sabinik man ditana. Ekatram ka din wasaun chikirti porgotaun. Apल्या अंकपर पण चोरबिक सांभाळून पवित्र आत्मे कुरपेन चेकल्या ताची ती आवय जाली आनी वसो संवसाराक फांको येयलो तो जेजू क्रिस्त तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशीं देंवतूत आनी सगळींचो सलो दरबार दोर मोहिमा वाकाणटात तांची संगाती आमची ताणी मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां बाबा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचो जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलीच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ
तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. ते इस्पोरी शेवण दोतोस्तानी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणें कोराशें रगत पातकाशें बोक्सडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोत न्ही. हें मोच्या उगडासाक करात. Babarta sugut porgotuya. Somia Jesu ami odokata. Aikal simple dieta. Itle pauti duboi bogariso. Ami tuci moron porgota. Baba, तुझ्या मरणाचा आणि पुनर्जन्माचा भोगती मी ग्रास करता आणि वो शिविता सोडो आणि सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमकां तीन वाचता आनी जशी कडगोत शोधल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान आनी भावार्थान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची नावेलच्या सगल्या फिरगोजकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजेवाज आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिजू वरवीं त्या संगता त्या चिरताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. कोणची जिविताची परिस्थिती देवाक आगोड न्हय. जो कोण आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता, जिविताचें समर्पण करता, तोच शेवटाक आपलो बाबाट सांबाळटलो. आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब, आमचो वावर, आमचो धंदो, जिविताचे प्रश्न देवाच्या हातान घालून हें समर्पण करून तुजे कडेन मागणें बापाक करया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकायो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें तो दिनाका. वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दोयेकरी जिवितान सवस्काय भलायकी पेकोणी बाबार सुटका सुरक्षा आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वराज क्रिस्त शेण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां कांचदार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक पदवी आनी महिमा जी सासनाच्या सासना समेयाच्या क्रिस्ता धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोळ दिसता आनी तुजे कशेपण तुका शांत दी आनी तुज तिका बाबार्थान बरमाशन मोगान आनी सगल्या पवित्र देण्यान फळान सांबाळ चची येताय आरासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक समेची शांती सनाकाल तुमचे सवे आसूं कुशालकेन शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमच्या समेयाच्या क्रिस्ता कडे आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं समेयाचे क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कुशेपण पवित्र सोकरांचे मोर नरवी संवसाराक तुवें जिवीतलें हेचे पवित्र कृती सगळे आमच्या खोटेपणांतले आनी सोर वायटांतले आमकां निवार सदांच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी जे सोशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्मळ नाका खंयची जिविताची परिस्थिती जेजूक आगोड न्हय तुजें जिवीत तुजो कुटुंब तुजो वावर धंदो तुज्या जिविताचे प्रश्न ह्या वेळार जेच्या हातान घाल हे सगळे कोस्तूक सोसूंक हे सगळे कोस्तूक बाबार्थान व्हरूंक जेजू आमकां बळ आनी घोटाय बाबार्थान जेजूक आमी शेवता आनी बाबार्थाकूच गोवाय जाता ते आमी सगळीं सहभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुजे तुजें गांवसानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कृपा म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं क्रिस प्रसाद शेवताना आमी गीत घेवया म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या गिताचो अंक D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोहते कोरें सांगता तुया वाचता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोहते कोरें सांगता तुया Tuka mandita, kasantang suli, tuka mundita, amche moderau Jesu. Moja nawan ektai zalia, doga teka sana mode, moren santa tuya wasa. Moja nawan ektai zalia, doga teka sana mode, koren santa tuya wasa.
नांवान एकठांय जाल्या दोगांक एका सारा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा तुजो सोबदायकूर तुजो मोगोळकूर Zonto samsogli tuka wakanta amche modera Jesu Mojanawa yektai zalia Doga teka sana mohodi Koren santa tuya wasa Mojanawa yektai zalia Doga teka sana mohi Koren santa tuya wasa Mojanawa yektai zalia Doga teka sana mohodi Koren santa tuya wasa Mojanawa yektai zalia Doga teka sana mohodi Koren santa tuya wasa तुझी खुर्ची तुझे रोपिऊ तुझी वान बरो आमी एक सादा आमचे मोदेरा जेसू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगांक एका सारा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा Mojanawa yektai zalia Doga teka sana mohodi Koren santa tuya wasa उभी राहूया प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीशा काकुत्सरा मोगाळ बापा बागयोंत अंक वाळमरे देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय ह्या पोसणाची गोठायन आमची माय वरीची कशी पाळून स्वर्गारची सासणी सोडवून भोगूंक आमी तयार जावं हें मागता हांव पुता जेजूचे नांवीन प्रितीच्या भयणी बाबांनो आयच्या ह्या मिसाची भेटवणी केल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर कामिलो गांवांत सांतिस्तेव आनी तो आंबेली ह्या कोपेलांव आमची फिरगोजेन तो पातकुरी कसो वावुरला फादर कामिलो तुमकां पादविकाराच्या नांवान हेर यादनिकांच्या नांवान आनी फिरगोजकारांच्या नांवान आमचे दिनवास सगळ्या सिस्टरींक वॉलंटियर्स PPC वांगडे गायन मंडलाक वेदी सेवकांक देवाचें उतर परगोटूंक आनी सेवा धर्म वाचूंक आदार करतल्यांक क्रिस्त प्रसादाचे असादारीन मुण्याऱ्यांक ट्रॅफिक सांबाळटल्यांक कॉन्फ्रारियाच्या भावांक तरणाट्यांक आनी सांक्रिस्तीन वावुरतल्या मानवेलाक आमचे दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळीं 5:15 6:30 7:45 आनी 9 वाजता तशेंच सांजे 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार भोजोण आनी तेर्साचें मागणें आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाचें मीस कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता
आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता साक्रिस्ती सायडीन आसा त्या कॉरिडरान जातले. भायर सरतना लूट करची न्हू, सवकास आमी भायर सरचे. फाटीं आसात तीं पयलीं भायर सरतलीं. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत आशिल्ल्या भाव भयणांनी शिमितेरीशीं आशिल्ले गेटींतल्यान भायर सरचे आनी इगोर्जे फुडें तेच परी उजवे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी पोस्टा वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचे. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ती मांडावळ उपकार करून तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटीं आमचे फिरगोजीचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसतली. ह्या कॅलेंडरार आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची पुराय माहिती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवन तुमच्या घरांनी लावचो. तशेंच तुमच्या इश्टांक सोयऱ्या दायऱ्यांक तो तुमी दान कसो दिवचो. आयज फ्रादिलें हे आमच्या वाड्याच्या फिरगोजकारांनी दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घाल्लें आसा. तातूंत चाव खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. इगोर्जेन भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तेचो उमाव घेवचो न्हय. पयसूच रावून भायर आसा ते सायबिणीचे इमाजीक मान बागोवन नोमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो. SOP सांबाळचें आनी डिस्टन्स सांबाळचें. आमचे मुखार फिरगोजेन पेटिशन बॉक्स दवरलेले आसा. तातूंत तुमच्यो गरजो तुमची मागणी एका कागदाचेर बरोवन तुमी घालची. दिसपट्टी आमच्या मागण्याच्या कुडान इंटरसेसरी ग्रूप ही मागणी घेतात आनी तुमची इंतेसामां जेजू मुखार मारयेचे विनंतीन घालतात. तशेंच सांजे वेळार पवित्र संस्कारा मुखार ती मागणी आमी घालता. तो तातूंत तुमची मागणी घालची. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सोर पलवेता देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर दोंद्याचेर ह्या फिरगोजेचेर आनी ह्या गांवचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचें देणें बाबार्था आमकां मेवलां तें सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत बाबार्थान तीर रावूं त्या शांतीन मोगान धाडटा. देवाची वळख. रुजाय सायबिणीक मागणें. हे बो पवित्र आंकवारी बो पवित्रित्वेन तुका सुरवेक जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. हे वेळार आमच्यो गरजो रुजाय सायबिणीच्या पांयां लागीं दवरुया आनी देवाक त्यो उबारुया. तुका जाय त्या वेळार माग. हे देवाचे माये हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसतल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका भोगलो तो संतोश हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय.
आमेन. सगळीं बरोबर मारीक उलो मारून म्हणुया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे उस्तऱ्या मरे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शेवटाचें गीत. Usari saibiri tu amcirani visrona kagi amcibami kurpadi Shiva